Świąt Maryci, aj sami porob korta. Mówiąc o to świta, sorbe sporak bakata, amchika zamor korta, Civia deva dibasta, amchika zamor korta, Civia deva dibasta. Mișcolăm ti somboli, patca venticili, Neva cea civan poli, Neva cea mogan nasli, Amchika zamor kota, Civia deva dibasta, Amchika zamor kota, Civia deva dibasta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव कृपा दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे दोबाजीक मिसाचे समारंभणेंत आयची मिसाची मांडावळ करतात माउंट कामेल समुदाय देवसा पिकेन मदर तेरेसा समुदाय देवसा ग्रांत टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल सान बार्तोलोम्यो समुदाय होली क्रॉस आनी सान सेंट मॅरीज समुदाय ग्रीन व्हॅली आमचे आख्खे पवित्र सभेक चिखलेचे आयज आमी सायबिणीच्या हातांतल्यान देवाच्या पांयाशीं दवरुया आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सिडनी लुकस रेमी फेर्नांडीस आनी एलन फेर्नांडीस आनी रिया फेर्नांडीस तशेंच आयज किरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासुया आयज आमचो पातकूर फादर पिटर आपलो ऑर्डिनेशन डे मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या ह्या वावराचेर तो आमचे फिरगोजीक जो वावर दिता त्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया सगळी आमची मागणी आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या गांवां पासत आनी आमच्या गोराब्यां पासत आमी देवा मुखार दवरुया आयज ही परब आमचे बराबर मनूंक आयज आमचे मदें आसा फादर एंटनी वास्को फिरगोजीचो पादविगार ताका आमी किरीत भाशेन आयज आमचे मदें येवकार दिता आनी खुशाल जाता ताचे बरोबर ही भेट भेटोवंक आनीक ताचेर ताच्या वावराचेर आनी ताच्या फिरगोजेचेर आमी आशिर्वाद मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भयणी भावांनो व्हडे भक्तीन भावार्थान आनी संतोशान भरून आयज इमाकुलत कॉन्सेसांव सायबिणीची परब समारंभूक आमी एकठांय जाल्या आयचे परबेक तयारी करतना आमचेशी राव ह्या वर्साच्या गवळीक विशयाचेर आदारून एक दिसा आमच्या गवळी बापा आपल्या गवळीक चिटीन दिल्लो संदेश नियाळूंक आनी ताणें दिल्ली दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न केला हेच गवळीक चिटीचेर आदारून आयच्या परबेचो विशय वेंचून काडला तुजो खोल अनुभव करून मारये भाशेन उर्बीवंत गवळी आमकां करूंक आमचेशी राव जाणी जेजूक अनुभवला तांचें जिवीत आदल्या भाशेन उरोना पूण तीं आपल्या जिवीत नवसवरून जेजू उर्बेन गवाय दितात हाची गवाय पवित्र पुस्तक आमकां दिता मारयेन जेजूचो खोल अनुभव घेवन
ताचो उर्बीवोन गोवाय जावंक ती जियेली. तिचे विनवणेन तिणें घेतलेल्या असल्या जेजूच्या खोल अनुभवान बरोवन तिचो उर्बीवंत संतोषभरीत आनी काळजीदार गोवाय करूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी आमची मिसाची भेट फोडादीक करूंक आमी जायतीं पातकां आदारल्यांत भोव करून जेजूचो अणभव घेवन आमी ताचे गोवाई जावंक नात. सायबीण मांयचेर नदर दवरून आमी जेजूचे गोवाई जावंक नात. आमी आमच्याच जिविताचे गोवाई जाल्यात. आमकांच आमी परगट केला. ह्या पथकाचो नेरा पथकांचो उगडास करून जेजू लागीं माफी मागुया. आनी माफी मागून म्हणुया, हांव पातकी स्वर्गोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबरिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी कानान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Gesù Cristo, Babacia ekrat puta, sumia deva cescenie, tu sarace, babka dayam chikaklu, kaklutko, tu Babacia usmiak poslaj, amche magre, ai kunge, mój Mateva, Utsorgiani Shanti, Nachaishta, Sonsari, Kitak povitat mea sangati, Neva Bapace mój men Jezu Krista, et lots tu povit, et lots tu isvor, et lots tu por me spor. Mój Mateva, Utsorgiani Shanti, Nachaishta, Sonsari. Amen.
सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसल्या वय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारीक तुवें गरम समोवान निश्कळूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान बरोवन तुझ्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुझे अपूर्ण रचने खातीर संतोषाच्या उमाड्यान आमी तुका वाखणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भशेन आमी करूंक आमकांय मारयेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा देवान आदावाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगला तर? हांवें आवाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंतेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गावया. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गावया. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गावया. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली आचोरां उजव्या हाताच्या बोलांत आनी पवित्र बावल्यांत सोयत व्हरून सोडवून दिली. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गावया. इस्रायलाचे कुलेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत सर्व
सर्वेस्परान आपले सुरफान परगटले. राष्ट्राच्या दोळ्यामुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सर्वेस्पराक नवे गीत रचून गाया. शेकान शेक प्रितमेचेर देवाची सोडफोन फाकली. आख्खे पृथ्वी गुणगुणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गीतां करून गाय. आनंदाचे उल्हासून सर्वेस्पराक नवे गीत रचून गाया. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रोचचे आदीं आपल्या मुखार पवित्र, खोतावीण आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायल्लें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्लें आपलेच कृपेची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपली खुशये प्रमाणे सगलें थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच हें आपल्या पुर्म मोना प्रमाणे आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर बावाट तेवतोली परजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. नमान मारये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पर देव तुजे सवें सदोवी गे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या.
6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे शीम भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गुरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान साप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोड सोरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या भवमणीदो जेजूचो अणभव घेवन ह्या संवसारांत आमी ताचे गोवाई जावंक सायबीण माय मारिया आमकां उलो मारता. जेजूचो अणभव, एक्सपिरियन्स. एका दिसा भवमणीदो आनी एका वर्सा एक भुरगो पिटर फाबेर म्हटलेलो आफ्रिकाच्या देशांत आवय बापाय बरोबर जियेतालो आनीक सदांच मिसाक वेतालो ऑल्टो बॉय कसो ह्या भुरग्या भाशेन. ऑल्टो बॉय कसो मिसांत वांटो घेतालो. गरीब तो लोक, गरीब. हरशीं कितलींच भुरगीं त्या घराब्यांत, पूण कातोल्क. हो पिटर फाबेर बाबा म्हणिदो वाडटा वाडटा ऑल्टो सवरूच कसो आसलेलो मांयक पायक ताका विंकचो पडलो एका युरोपा फामिलीक. आनी युरोपेच्या गोराब्यान तांच्या गो बायलांक ताका घेतात, विकतो घेतात आनी ताका युरोपाच्या देशांत व्हरतात. तांकां भुरग्याची गरज आसा म्हणून न्हू, पूण एक स्लेव कसो स्लेव. आनी थंयसर ताका व्हरता, ताचें काम ताका सांगता, हें कर तें साफ कर, हे आरशे पूश, ती जनेलां पूश. तो भुरगो बाबडो करता. कित्याक नवें वातावरण ताका मेळ्ळां. व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां ताका दिश्टी पडटात, कांय बरीं मोटरां ताका दिश्टी पडटात युरोपाच्या देशांत, जें आफ्रिका दिसनासलेलें. खुशाली तो. पूण बाबा म्हणिदो ताका मिस्साक वचोंक मेळो नासलेलें. मिस्साक एका दिसा बाबा म्हणिदो तो सांगता आपणाच्या बॉसाक, जाणें विकतो घेतलेलो, ताका सांगता, सर म्हाका मिस्साक वचूंक जाय. आतां 1 म्हयनो जालो हांगासर काम करता, म्हाका मिस्साक वचोंक मेळो ना. ना 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 तूं मिस्साक वचो ना, तूं मिस्साक वचो नाकाय, तूं हांगासरूच राव
हांगासरूच मागणें कर, हांगासरूच तूं खा पिये आनी वावर कर. वर्षी बाबा न्हिदो ही गो बायलां कातोल्क, पूण युरोपाच्या देशांत बाबा न्हिदो हो कातोल्क धर्म ती जियेन आसलेली. एका दिसा बाबा न्हिदो ह्या भुरग्या लागीं जायना जालें मिसाक वचोन आसतना, कोणाक सांगोन आसतना सक्काळ फुडें उठता, इगोर्ज आसा थंयसर सोदूंक भोंवता, मिसांत वांटो घेता, पळयता कसलें वातावरण तें मिसाचें आनी परत येता. कांयच ना, कोणाक खबर ना. खुशाली तो मिसांत वांटो घेतला. 8 दिसां उपरांत बाबा न्हिदो ताका परतून रूच येता मिसाची. कित्याक आफ्रिकाच्या देशांत मिसांत तो वांटो घेतालो, ऑल्टसवर कसो वावर करतालो. सो तो चिंता पूण मिसाक वेतलो आनी 8 दिसांनी कोणाक सांगनासतना भायर सरता सकाळ फुडें मिसांत वांटो घेता, आल्ताराची सेवा करता, ऑल्टसवर कसो सेवा करता वेदी आल्ताराची आनी परत येता. परत येता तेन्ना बाबा न्हिदो ताचो बॉस ताका मेळटा. खंय गेल्लो? सर, हांव मिसाक गेल्लो. कोणें तुका सांगला मिसाक वच म्हणून? थापयता, मारता ताका. बाबा न्हिदो मिसाक वचो नाका, आयज तान तूं मिसाक वचो नाका म्हूण ताका थापयता, मारता ताका. हांगासरूच राव. तो बाबडो भियोन घरांतूच रावता. 15 दिसांनी बाबा न्हिदो ताका मिसाचो उगडास येता. मिसांत वांटो घेनासतना जायना. सकाळ फुडें उठता, वेता, मिसांत वांटो घेता, आल्ताराची सेवा करता, परत येता, सांपडटा बॉसाक. बॉस विचारता, खंय गेल्लो? सर, हांव मिसाक गेल्लो. तुका सांगलोलें मिसाक वचो नाका म्हणून? वय सर, वय, पूण म्हजे लागीं मिसांत वांटो घेनासतना जायना. आतां तूं मिसाक गेला, तुका जेजू कितें दिता? तुज्या जेजून तुका कितें दिलां? आतांत कितें दिलां? पयशे दिल्यात? तुका जेवंक खावंक जेवण दिलां? आनी तो म्हणटा, सर, म्हाका जेजू जाय तें दिता, म्हाका बोर दिता. बाबा न्हिदो ही उतरां आयकना फुडें बॉस चाळवता, ताका मारता, भरपूर मारता. आनी ताका सांगता, तूं चड उलयता, तूं चड उलयता, तुजी एका दिसा हांव जीब कातरतलो. बाबा न्हिदो 8 दिसांनी परतून हो भुरगो वेता मिसाक. मिसांत वांटो घेता, सांपडटा. बॉस कितें करता? बाबा न्हिदो ताका दिमेर दवरता आनी विचारता, तुका जेजून कितें दिलां सांग. त्या वेळार तो ताका सांगता, जेजून म्हाका सांगलां तुका बोगोस म्हणून. बोगोस तुका हांव बोगशितां, कित्याक तुवें म्हाका जायतो मारला, हांव मिसाक वेता म्हणून. ते पासून जेजू म्हाका सांगता, तुका बोगोस, आय एम फॉरगिवींग यू. बाबा न्हिदो हें आयकना फुडें तो भितर वेता, सुरी घेता, जीब ताची भायर कातरता, जीब कातरता, सगळें रगत भायर सोडटा. ते वेळार ताका विचारता, आरे तुका आतां जेजून कितें दिलां? हांवें जीब कातरल्या, आतां उलय. आनी तो सगळोच व्हडवड येता, जायना सोसूंक, पडटा सकल आनी विचारता, बॉस कितें दिता तुका आतां जेजू? आनी बाबा न्हिदो तो आपणाचें बोट जिबेक लायता, रगत काडटा आनी जमनीर जिजस म्हूण बरयता. जमनीर आपणाच्या रोगतान आनी मरता. बाबा न्हिदो अणभव आसलेलो ऑल्टो बॉय, गोवाईकी दितलो ऑल्टो बॉय पिटर फाबेर. काय बरें जिवीत ह्या भुरग्याचें. अणभव आसलेलें, जेजूचो अणभव तो घेता. काय बरे भाशेन मिसांत वांटो घेतल्या उपरांत तो म्हणटा, बोगसणें दिता. कोण भुरगो म्हणटलो आमच्या गोंयांत? घोडये म्हणत. पूण कुरपेन आसूंक जाय तो मनीस. हो भुरगो कुरपेन आसलेलो. आयची वाचपां बाबा न्हिदो जेन्ना आयज सायबीणमांच्या इमाकुलात कोसेसांव निश्कोडून गोर्म समोवणीचो परोब आमी समोरुमता, काय बरी वाचपां आयची. आदां आनी येव पातो कादारता. दुसऱ्या वदान सायबीण माय आनी जेजू. सायबीण मायक
बाबा न्हिदो कुरपेन बोरता देव जेजू केरी भाशेन तिच्या कुसव्यांत संभोवता जेजू पूण सायबीण मांयचें संभोवणें ना हांगासर पूण सायबीण मांय कुरपेन बोल्लोली वस्तोरी दुसऱ्या वदान आदावांक आनी एवेक देवान पातकांत रोचूंक ना ती जल्मां काडटा आसतना पातकांत ती नासली पूण ताका सांगलोलें आडवाल्लोलें फोड खायनाका आनी जेन्ना तांणी पातोक विंचून काडलें आडवाल्लोलें फोड खालें तेन्ना पातोक तांच्यान भितर सरलें पूण हें पातोक सायबीण मांयक आनी जेजूक ना सायबीण मांयक आनी जेजूक ना सप्टेंबराचे 8 वेर सायबीण मांय जल्माक आयलोली आनी आयच्या दिसा तिच्या आंक ती कुरपेन बोल्लेली आसली देखून ती गोरम सुमोवणेंत ह्या संवसारांत आनांकच्या कुसव्यांत आसली आनी ते पासत बाबा न्हिदो जायतीं जाणां विचारतात आनी म्हणटात सायबीण मांय पातकांत आसलेली तिका पातोक आसा आमचें पातोक आसा मूड पातोक जायते जाण थिओलॉजियन्स बाबा न्हिदो चर्च फादर्स म्हणटात ना तिका पातोक ना कित्याक देवान तिका कुरपेन दवरलोली पयलींच तान आयच्या दिसाक तान तिका कुरपेन दवरलोली देवान पातकां मेकडी तिका देवान ह्या संवसारांत दवरलोली आनी पातकां मेकडी ती ह्या संवसारांत जल्माक आयलोली आनी ते पासत आयज आंज बडोवपा पासून म्हणटा मारिया तूं कुरपेन बोल्लोली सदैव तुजें खुशीचें फोड काय बरीं उतरां आंज बोडव्याचीं आनी ते पासत बाबा न्हिदो सायबीण मांय आयज पातकां विणे ह्या संवसारांत कुसव्यांत आसलेली पातकां विणे ती जल्माक आयलोली पातकां विणे ती केरी भाशेन ह्या संवसारांत जियेली जेजूचो अणभव घेवंक जेजूचे गोवाई ती जावंक आनी जाली सायबीण मांय आंकवार मारिया जेजूची गोवाई जाली कितें करून या साव देवाची चाकोर्ण जावं म्हजें सवें तुजें उतरां प्रमाणे ही उतरां सादी उतरां सिंपल वर्ड्स जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां प्रमाणे ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोर्ण एक किर्याद देवाचें बाबा न्हिदो काय बरी आंकवार मारिया जेजूची गोवाई जाता कित्याक तिणें ह्या संवसारांत जेजूचो अणभव घेतलेलो दुबावना कुसव्यांत आसतना जेजू ताचे आदीं ती पातकां मेकडी आसली देखून ती जाणा आसली कशेय तरेन ह्या संवसारांत जियोंक आनी बागेन तानान आनी जोकीन तिका एका देव मंदिरांत दवरलोली पवित्र पुस्तक शिकूंक एक वस्तोरेक बागेन तानान आनी जोकीन पवित्र पुस्तक शिकूंक एका सेमिनारींत कशें तिका दवरलोलें जेरुजलेम शारांत आनी ते पासत सायबीण मांय पवित्र पुस्तक देकोर जाणा आसलेली तें घोडये देवानूच बागेन जोकीन आनी आनांच्या मनांत घातलेलें बाबा न्हिदो आयज जेन्ना आमी तिची परब समारंभांत निश्कोडूंक गोरम सुमोवणेचो कसलो संदेश देव आमकां दिता ह्या संवसारांत आमी जेजूचे गोवाई जावं पूण ताचे गोवाई जातले जाल्यार जेजूचो अणभव आमी घेवंक जाय जेजूचो अणभव एक्सपिरियन्स जायतीं जाणां म्हणटात हांवें जेजूचो अणभव घेतला जेजून म्हाका हात लायला जेजून म्हाका पेकोणी दिल्या काय बरो जेजू आय जेजू होय दिला जाय पूण तूं गोवाई जाता घोडये बाबा न्हिदो थोडे फावटी हांव पळयतां कॅरिझमॅटीक रिन्युअल ग्रुपान टेस्टिमनीज दितात जेजून म्हाका अशें केलां तशें केलां हांगासरूच उलयतात पूण घरा गेल्या उपरांत जिवीत दुसरेंच झगडीं झुजां घरांत बाबा न्हिदो तूं तर जेजूचो गोवाई तुका तर जेजूचो अणभव मेळ्ळा तुका तर जेजू तुका पावला तुजें जिवीत वेगळेंच जावंक जाय तुजें जिवीत वेगळेंच जावंक जाय एके फिरगोशेन बाबा न्हिदो हांव आसतना बेनावली एक थंयसर देवस्थान चलता लिव्रामेंत सायबिणीचें बेनावली होली ट्रिनिटी आनी जायतो लोक मिसांत वांटो घेता जायतो लोक येतालो मिसांत वांटो घेवंक एक चेडो येतालो मिसाक पूण मिस जाल्या उपरांत सदांच बेस्ट जावं घेवचे सुवातेर पांयां पडटालो आमच्या म्हाका खबर ना तो कातोलीक न्हय म्हणून तो हिंदू
पूण पांयां पडटालो. सदांच सोनवाराच्या सोनवारा येतालो, पांयां पडटालो, हांव मागीर ताका बेसांव दितालो आनी तो मागीर वेतालो. बाबा न्हिदो एका दिसा हांवें ताका विचारलें, आरे बाबा तूं पांयां पडटा तो खुंयचो, तूं खुंयचो फादर? म्हणूंक लागलो पूण उमकेच गांवचो, हांगासर ताज हॉटेलांत काम करता, चॅफ हांव, चॅफ, बरी नोकरी, बरें पगार जोडटा, चॅफ, ताज हॉटेल बेनावली. बाबा न्हिदो हांव अजाप जालो, हो मनीस हिंदू पूण मिसांत वांटो घेता. हांवें विचारलें ताका, आरे तूं कित्याक मिसां घेता? ना म्हणूंक लागलो, पूण आतां 7 वर्सां जालीं गोंयांत आसा, म्हाका कोणें सांगलें तूं हांगासर वच, देवाचें उतर बरी भाशेन पुरगूट जाता, देव तुका हात लायतलो. ते पासत हांवें मिसांत वांटो घेता सोनवाराच्या सोनवारा. म्हाका शर्मा एकदम बरें लागतात, बरें जिवीत बदलूंक, आनी ते पासत हांव मिसांत वांटो घेवंक येता. हे भाशेन ताचे लागीं गजाली केल्या उपरांत आनीक एका 2 म्हयन्यान तो म्हाका सांगता, फादर आपूण क्रिस्तांव जावंक सोदता. हांवें विचारलें, आरे तूं कोणाक चेडवाच्या मोगान पडला? ना फादर ना, हांव पडोंक ना मोगान आजून, पूण हांव कातोलीक जावंक सोदतां, म्हाका जेजून हात लायला. आनी बाबा न्हिदो ताका हांवें आनीक 6 म्हयन्यांनी ताची सगळी तयारी केल्या उपरांत तो क्रिस्तांव जाता, कातोलीक. पूण सदां सोनवाराच्या सोनवारा मिसांत वांटो घेता. 1.5 वर्स जाता म्हणसर बाबा न्हिदो तो येवन म्हाका सांगता, फादर आपूण हॉटेल लायन सोडटा, 80,000 म्हयन्याक हांव जोडटा हांगासर एक चॅफ कसो ताज हॉटेलाचो, पूण हांव सोडटां. हांवें विचारलें, तुका आनी हूंय मुंबय बा काम मेळ्ळां? ना म्हणूंक लागलो, ना, हांव आतां म्हज्या गांवांत वेतां आनीक कॅटेकिस्ट जाता, जेजूचो संदेश हांव दिवंक सोदतां. हांव थंयसर फादरा लागीं उलयलां आनी ताणें म्हाका आपयलां आमच्या गांवांत. सो आतां ही नोकरी सोडटां आनीक कॅटेकिस्ट कसो जावंक वेता. बाबा न्हिदो तो सांगता तेन्ना म्हजी लो उबी जाली त्या दिसा. हो मनीस 80,000 जोडटा, काय बरे भाशेन ताज्यान नोकरी करूंक जाताली, पूण ना, जेजूचो अणभव ताणें घेतला, आतां तो जेजूचो गोवाई जावंक वेता आपणाच्या गांवांत. होय बाबा न्हिदो थोडे मनीस आसात असलो अणभव जेजूचो घेतल्या उपरांत जेजूक गोवाई दिवंक फुडें सरतात. कितलेच जाण दुबावना भंय आमच्या इगोर्जांनी कॅटेकिस्ट आसात, जेजूची शिकवणी दितात, थोडीं जाणां गोवाई दितात, गोवाई जातात, दितात न्हू, गोवाई जातात, पूण जायतीं जाणां गोवाई जायनात, गोवाई जायनात. थंयसर वच, तांच्या घरांत वच, क्रिस्तांवां, कॅटेकिस्ट, हो सेंट विन्सेंट पॉल वांगडी, हो पॅरिश कावन्सिलाचे वांगडी. आनी ते पासत बाबा न्हिदो आयज जेजू म्हणटा, म्हजे गोवाई जायात, म्हजो अणभव घेयात, म्हजो अणभव घेतल्या उपरांत तुमी ह्या संवसारान क्रिस्तांव कशे जियेयात. सायबीण माई बाबा न्हिदो सदांच हेच भाशेन जियेली, सदांच ती जियेली, जेजूक ती पळयताली, जेजूक केन्नाच पयस दवरूंक ती फुडें सरोंक ना, सदांच जेजूच्या आपोवण्या प्रमाणे ताका वाडोवंक ती वावुरली. आनी ते पासत ती जेजूची गोवाई जाता. आनी ते पासत बाबा न्हिदो आमचें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत फाटीं आमी बागेंत फ्रांसीस शावेराची परब समोर उरल्या, हांगासर तुमचो आस्कारी. बागेंत फ्रांसीस शावेर आयचो कालचो न्हय, पूण 400 वर्सांचो भावार्थ अशें आमकां त्या गायनांत मेळटा. पूण कसलो भावार्थ, कसलो भावार्थ आमकां आसा काय, कसली गोवाई आमी दिता काय, कसलो अणभव आमी घेता काय. जायते फावटी आमचे मिसार बाबा न्हिदो एकामेकाक शांती दी म्हणटात, गांठा बैल आमी हे भाशेन आमची शांती, बरे भाशेन ती शांती ना. आनी कोण तर कुशीन तर शेजारी आसा म्हणून गमत, आवय सकाळ म्हूण तेजें तोंड दिसती बळ म्हाका, शी, ती कोट्टात कुशीन सोडटात. ही गोवाई, हो जेजूचो अणभव. आनी मागीर येतात आनी मागीर हांव त्या काळांत पॅन्डेमीक जावच्या आदीं उलयतां, जीब भायर काडटात आनी जेजूक घेतात. हो जेजूचो अणभव काय. आनी ते पासत बाबा न्हिदो आयज सायबीण मा एकूच सांगता, जेजूचे गोवाई जायात, म्हजे अणभव, म्हजो आपणाच्या पुताचो अणभव घेयात,
ताका पुरगोट करात. हेंच बाबा न्हिदो आमची दिशा. फाटीं वास्कोची इगोर्जेंत जायते जाण येतात क्रिस्तांव कशे जावंक. थोडे जाण चिडूं ओकोल क्रिस्तांव म्हणून वो चेडो क्रिस्तांव म्हणून थोडे जाण क्रिस्तांव जावंक येतात. एडल्ट बॅप्टिजम. एक बाबा न्हिदो चेडो येता आनीक म्हणटा फादर आपणाक क्रिस्तांव जावंक जाय. हांवें सांगलें ओकोला कितें रे? ना म्हणूंक लागलो. ना ओकोल ना. त्या भायर बाबा न्हिदो ताचे भाव आसात ताचे बरोबर धाकटे धाकटे आनी माय आसा. मायेचे लागीं उलोवंक जायना तितली. सो तो येता आनी म्हणटा फादर आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय. पूण हांवें विचारलें तूं क्रिस्तांव कित्याक जावंक सोदता? ना हांव केरी भाशेन हांगासर भाड्याक रावतां. म्हजी जी भाड्याक रावता ती क्रिस्तांव एकदम बरी. ती घोव बायलां दोगांच जाण रावतात. भुरगे सगळे लंडन. सो तांकां आमी पळयतात आनी तांचें जिवीत एकदम बरें. ती रोजार करतात, तेस करतात. म्हजे भाव येतात थंयसर बसतात. काय बरे भाशेन तेस जाता. थंयसर सायबीण माय येता तेन्ना आमी पासून सायबिणीक वेतात. आमी पासून हॉर्सान गायोना करतात. बरें दिसता. ते पासत फादर आमी क्रिस्तांव जावंक सोदतात. कोणाक लागून? त्या दोगां जाणट्यांक लागून. पळयात बाबा न्हिदो काय बरी गोवायकी. असले क्रिस्तांव जाय आयज. गोवायकी दितेले क्रिस्तांव. आनी त्या पासत बाबा न्हिदो आयज सायबीण मायची परब समोरमता आसतना खरेंच आमची गोवाई आमी दिवया. आमचो अणभव जेजूचो घेवन दुसऱ्याक आमी परगट करुया. तेन्नाच बाबा न्हिदो खरें क्रिस्तांवपण आमी जियेतले. आयज क्रिस्तांवपण देंवत वेता. युरोपाच्या देशांत क्रिस्तांवपण देंवत वेता. अशी युरोपांत आसलेले मनीस आमकां परगट करूंक आयलेले. आतां आमी परगट करूंक तांकां वेचें पडटलें. आनी थोड्या तेंपान थोडे जाण म्हणटात आख्खें युरोप वील बी अंडर मुस्लिम्स म्हणटात. कित्याक बाबा न्हिदो आमचें क्रिस्तांवपण जियोप सारकें ना. क्रिस्तांवपण जियेनात. आनी ते पासत बाबा न्हिदो खरेंच हो संवसार जसो पाद्विगार म्हणटालो सुरवातेक संवसारा पासत मागुया. आमच्या देशा पासत मागुया. आमच्या राज्या पासत मागुया. खरेंच आमचें क्रिस्तांवपण आमी जियोया. हें जिवन खरेंच आमचें जिवीत जेजूचें अणभव जाल्लेलें जावन सायबीण मायचे भाशेन जियोंक जेन्ना जेजू आल्तारार येतलो ताकाच फुडें घालून ह्या मिसांत आमकां जोणेकल्याक मागुया. आमेन. उबी रावया आनी खरेंच जेजूचो अणभव आमी दुसऱ्यांक वांटले म्हूण ओळखून आमची स्वता उच्चारुया आनी म्हणुया. सोतमंतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडी संभवलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले. ताका खुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचें जिवीत खरेंच जेजूच्या अणभवान भरून ते आमी जेजूचें गोवायकीचें करूंक थोडी मागणी बापाक घालून मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या खोल अणभवान बरोवन ताचो प्रभाव तांच्या मुन्यारी सेवेंतल्यान दिसून आयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले कार्या मनीसकुल्याच्या सेवे पासत देवाचें देणें म्हूण वळखून
आपलेपणांतले रिते जावंक आनी सोर भेदभाव उतरून सगळ्या मनशाची निस्वार्थीपणान आनी एकसारपणान सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमचे फिरगोचेन इमाकुलात कॉसेसांव सायबिणीची आमी परब समोरमतांव. सायबिणीचे देखीन आनी विनवणेन जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आनी ताचो खोल अनुभव करूंक ताचे उर्बेवंत गोवाय आमी जावंक पावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या जिविताच्या संकोश्टां आव्हानां आनी दुखी कोती मोदें जेजू आमचे यात्रेचो विश्वासी आनी धीर गोटाय दिवपी सांगाती आनी सोरवंडार म्हूण वळखून सदांकाल पूण भोव करून ह्या महामारीच्या काळांत ताका आमच्या जिवितांत कुटुंबांत समुदायांत आनी समाजांत येवकार दिवंक आमची काळजां आयती आनी उक्ती कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. होय बाप्पा, ही आमची मागणी आनीक जायते आमच्या मनांत आसा. आयच्या दिसा तुजे गोवाई जावंक आनी हे भाशेन तुज्या पुताचे गोवाई जावन आमी ह्या संवसारांत तुज्या अणभवान फुडें व्हरूंक, आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां सगळ्यांक आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागेंतल्या फुलांमोदे रानांतल्या झाडांमोदे कोणींतल्या दादूमोदे इस्पोराक सोडले देणे जेजूच्या घरचा सोबे बेडोयता कालिस्मोचे जेजूच्या घरचा सोबे बेडोयता कालिस्मोचे दोऱ्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. जेजूच्या घरचा सोबे बेडोयता कालिस्मोचे जेजूच्या घरचा सोबे बेडोयता कालिस्मोचे मापाचे आपणाक व्हरता दाखोयले सोर्वेस्पोरा लिपलोले मोज्या ओट्यां हीन ओळखे कालिस्मोचे जेजूच्या घरचा सोबे बेडोयता
zmoczy. Jezucia kaza sowe, by doj takali zmoczy. त्यात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सोर्बेस्पोर मानून घेवन. भोव पवित्र बापा, आंकवार मारयेच्या निश्कडोंक गोरम समोवपासो तुका दिन वासून हें वाकाणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं स्वर्ग गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मोळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोर्बेस्पोरांतय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्बुद्वेदारा सासण्याच्या देवा सोर्व काडी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक जेन्ना तिच्या आवयन आपल्या कुसव्यांत सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर्व कोतांतली तुवें तिका केरीत मोगान निवारली आनी कुरबेचे बोरतेन पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कोडोवंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सोयंबान जावचो आसलो. खरो पूत आंकवार मारयेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्ण अजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी दूं जावंक पावली. अरोंब आनी कुणा पवित्र सभेची जेजूचें कोत मिरी नासलेली रूपवंत पोतिणीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कोडोंक आंकवारी परस उत्तम वडती. दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली केन्नाच भायर सोरली ना तुज्या हातांतली आनी तुजे पोरजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशाच्या उमाड्यांनी तुजी स्तुती गायता आमी. Povit, 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 kabaraco सोर्वेस्पोर तू. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उसुर्गी तुका सोय सोय. सोर्वेस्पोराचे नावी येता दागा सोय, उसुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे रोगोत पातकांचे बोगसणी मिरचाक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोतोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. Bavartaco gut purgotuja. Sumia Jesu ami ounokata ani ekaci lepieta ditlet pawdi duhoj bawanye sod ami tuże moron porgota. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारान शिंपडलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बोरमासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या आल्तरा भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोर्म दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बाग्योन पास जेवाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. कोणाची आमची जीब कातुरली जाल्यार आमी जिजस म्हूण बरोवंक तयार आसां काय? जेजूचे गवाई जावंक आमी तयार आसात काय? खरेंच जेजू कोणभोवन आमच्या जिवितांत सायबीण मायचे भाशेन ही आसांव देवाची चाक करून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे असलीं उतरां भायर सरतलीं काय? आनी ते पासत कुमन्यांव घेवच्या आदीं असलेंच मन घेवन जेजूचो अणभव घेवन ह्या संवसारांत आनी भोव करून आमच्या गोंयांत आमी गवाई जावंक आमकां जण एकल्याक मागुया आनी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ओय बाप्पा सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत आनी आमच्या जणेकल्याच्या घराब्यान शांती आनी सोबोसकाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली तूं वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्लांक म्हटलाय आनी हे वेळार आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमच्या जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. शांती.
देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे सेवे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी शांती दितलो जेजो पळय आसा जो आयच्या दिसा आपणाक गोवाई जावन ह्या संवसारांत खरेंच आपणाचो अणभव घेवन क्रिस्ती जिवीत जिवंक सायबीणमांचे भाशेन जावंक गुलो मारता ह्या देवाक ह्या जेजूक जो मनीस जालो आमच्या मोगा बसत ताका आयकून घेतात ती आमी सगळीं सुभागी सुम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोर रगत म्हाका ससण्याच्या जिविताक सांगता आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन खुशाल मना kansa bokti Korea bozon Korea jevon Kushal mona kansa bokti Korea bozon Korea jevon Ye tu Jesu amche mode Zasum kautočive Zaboli da nilvasniče Odmjanče von godajče Ekon tuđe amče orbon Bapak pavoj amče buzon Kushal monan Kansa bokti Korea bozon Korea jevon Kushal monan Kansa bokti Korea bozon Korea jevon Yetu baba yetu boyni Jesu angla korbetoni Bapak peliak somor bile Civița ta bomolace Tu că-ți vetoi soglea casa Hiți ti bozonat mea sotra Kushal mona casa bokti Korea bozon Korea jevon Kushal mona casa bokti Korea bozon Korea jevon
भयणी जेसू वांगडा बसया आमी तानेर बसया तांच्या उतराक बुके तानेर कोरी रावता हेयात बसया देवा जेवणा खालसाक वेंगोन देवा पयल्या खुशाल मोनान खालसा भोगतीन कोरया बसून कोरया जेवण खुशाल मोनान खालसा भोगतीन कोरया बसून कोरया जेवण प्रार्थूया. बापा चोऱ्या विस्मितांच्या गोडणारा भाग्यवंतांक वार मारयेन तुझ्या बो पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवन आसलो देखून तुवें तिका मोडपातकाच्या कोतांतली निवाळली आनी त्या तुझ्यात जिवान सुबाम पोणी बोलली. त्याच तुझ्या पुताक ह्या साक्रमेंतांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां व्हरत्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसूया. निश्कळूंक गर्भ संभवलेले आंकवार मारेची आमी आयज परब मनयल्या. सगल्यांक तुमकां ही परबेची आमी उनुनीत परबी दिता. हॅपी फिस्ट. आमचो आयज आमचे बराबर आसा फादर एंटनी वास्कोचो पादविगार ताच्या नांवान, तशेंच आमचो पादकूर फादर पिटर ताच्या नांवान, आमचे सिस्टरी आसात, आमचे पालोटी फादर्स, तशेंच आमचे रेजिना मंदी ब्रादर्स आसात, तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी पाठयता. आमची PPCच्या वांगड्यांच्या नांवान, सगळे कमिटीच्या नांवान, तशेंच आयज करीत भाशेन इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची आमची कॉन्फ्रार आसा, हे कॉन्फ्रारीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी आमी पाठयता. सायबीण मांयचे मजतीन तुमचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं. आनी बो करून जेन्ना आतां हो नवो वेरियंट ओमिक्रॉन आतां पसरपाक लागलेलो आसा, तुमकां सगल्यांक वा आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवारूंक सायबीण मांयचे मजतीन आमी मागुया. आयज आमी पुरसांव काडचें ना, पूण फकत आमच्या सगल्यांच्या नांवान आमचे आंज बडवे जे आसात ते सायबिणीक फुलां घालतले आनी सायबिणीचो आशिर्वाद आमकां आयच्या मुखेल याज्ञिकाच्या हातांतल्यान मेळटलो. तो आशिर्वाद आमी घेवया. आयची परब करूंक सगळीं मुखार सल्ल्या ती मांडावळ करूंक, बो करून ही गेल्ली 4 नोवेनां आमकां करपाक फावो जाल्यात. ती मांडावळ करपाक जितल्यांनी भार घेतला तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जावं आमचो सेवा धर्म सांबाळूंक, गायनां करूंक, वाजोंत्रां वाजोवंक, बो करून आमच्या ह्या आंज बडव्यांक धाकल्या भुरग्यांक तयारी करपाक तांची तयारी केल्या आमचे बाय नियोला यूथ ताका, तशेंच सगळी गायनाची मांडावळ केल्या एना आनी आमच्या दुसऱ्या तरणाट्यांनी, तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा.
आमच्या PPCच्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव सगळी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळपाक तांणी भार घेतलो देखून हे परबेक खेरीत भाशेन आमचे कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांनी आपली जबाबदारी घेतल्या तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांनी जाणी मुखार सरून वेगवेगळे तरेन आदार दिला तांकां आमी तुमचेर सायबिणीचो आशिर्वाद मागता आयच्या दिसाक आमची खेरीत परबी आमच्या पातकुराक फादर पिटराक आयज जेन्ना तो आपली संस्कारणेचें वर्स मनयता ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनयता तेन्ना ताका आमी परबी दिता आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता सगळी मांडावळ तो बरे भाशेन सांबाळटा आनीक जायत्यो वस्तू जाग्यार घालपाक आमकां आदार दिता आनी तो आसा देखून जाय तो भार उणो जाल्लो आसा ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा ताचेर ताच्या भलायकेचेर आमी आशिर्वाद मागता आतां आमी निमणो आशिर्वाद घेतल्या सायबिणीचेच मजतीन बरे भाशेन ही परब आयज मनोवया सगळीं आमच्या घरा लागीं ही परब मनयता आसतना खुशालकायेन जिवया एक कळोवणी आमची ओल्ड गोवा जे हेरिटेज स्ट्रक्चर हाचे विशीं जी जायती ह्या दिसांनी बोवाळ चल्लेली आसा चर्चा चल्लेली आसा मदें तें पॉलिटिसायजूय केल्लें आसा हें मातशें मनान दवरुया आनी आमी कोणेच उत्सांबळ जावचें न्हय पूण जी ऑर्डर येवपाची आसली डिमॉलिशन ऑर्डर येयल्या म्हणटा येवंक ना म्हणटा आजून पासून जायतें कुफुजांव केल्लें आसा सरकारूय कुफुजांव कोत्ता आनीक जे दुसरे ऑथॉरिटी आहा ते कुफुजांव केल्लें आसा ह्या पासत जो सत्याग्रह आहा तो चालूच दवरलेलो आसा आनी सगळ्या लोकांनी जाता ते भाशेन ताका पाठिंबो दिवचो म्हूण आमच्या बिस्पांनी मागलेलें आसा तर आमकां खेरीत भाशेन चिखलेच्या फिरगोजकारांक आनीक ह्या वाठाराक दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितलीं जाणां पडटा तांकां 11 तारीख डिसेंबर 11 हो दीस आमचे पासत दवरलेलो आसा तुमच्यान जाता ते भाशेन भाग घेवंक ह्या सत्याग्रहाक भोव करून जरी तर ही डिमॉलिशन ऑर्डर इलिगल स्ट्रक्चर आसा ताची डिमॉलिशन ऑर्डर जरी तर येवंक ना जाल्यार 11 तारीख पासून येयना जाल्यार आमी जाता ते भाशेन ओल्ड गोवा वचून आमचोय पाठिंबो दिवचो तेच बरोबर आमच्या मागण्याचो सांगात जितले जाण कोण मुखार चल्ल्यात हे सांबाळपाक तांचे पासत आमचो मागण्याचो सांगातूय दिवया उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो मानो बागायात आनी एका एका मागणे फाटल्यान आमेन म्हणात बाग्योन तांकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुडाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरोवं आमेन अंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं आमेन आज अंकवार मारयेच्या निश्कडूंक परबे दिसा तुमी संतोष बरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमच्या अंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन जेजूचे गोवाई जावंक आनी जेजूचो अणभव घेवन जेजूक परगट करूंक तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार Doriacha Taranoma Be Papos Lole Mai Aquari Soda Takwa So
घेवन तांक वर मारी आमचे पासून माग Jésus m'a सगळ्यो आमकां फावो salvação. मागुया. सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच तुझ्या पुताचे मरण आदी फुडेंच तुवें दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मायेक तुवें गोर्म समोवान निश्कोडून केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुझ्या देवीक जिवितांत घेतली. ह्या भोव रचने खातीर संतोषाच्या उमाड्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भशेन आमी करूंक आमकांय माये मारयेचे विणोनेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सायबीन मांयचो आशिर्वाद घेयात. सायबीन मांयचे उदेशी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. Amche dai dura, cosa canta, soda stupa, pomogan mai. Amche dai dura, cosa canta, soda stupa, mai caludice. Mai mogace, mai soșegurani volele, mai capludice, mai mogace, mai soșegurani volele. Amcea gorzani, Amcea ducani, amcea vignani, pautu sodi, amcea gorzani, amcea ducani, amcea vignani, pautu sodi, mai cacudice, mai mocace, mai soce.